Novegi Rutsun Gaya Purmeswara Makana Shekache Pritumi Boy Devak Songita Gaya Novegi Rutsun Gaya Purmeswara Shekache, Pritumi Boy, Devak Songita Gaya, Purmeswara Chamana, Gita Gayo Nagoda, Ulkaranda Devache, Urgutata. Surgaya, Purmeswara, Makana, Shekache, Pritumi Boy, Devak Songita Gaya. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. आयचे मिसाचे बलिदान आमी बुटयता निकलस पेरेरा तिसऱ्या वर्साचो उगडास सुर्गीचे सूख देवान ताका फावो करूं म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर उमता जिप्सी जॉय, एना पेरेरा आनी एट्रियल फेर्नांडीस. देवान तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून तांकां आपल्या सुभा देण्यांनी बरोव म्हूण आमी मागुया. आज बाबुंडो पवित्र सभा बाग्योंत बेर्नाद हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. बाग्योन बेर्नाद फ्रांसान ताचो जल्म जालो, पूण 13 वर्सांची पिरायेर तान जेजूचो पाटलाव करूंक ताका ही इत्सा आसली आनी ह्याच खातीर तो एके संस्थेंत भितर सरलो. त्या तेंपार फिरगोचेचे मोन घडयेक अदीक संवसारी वाटेन ओडटाले आनी हेंच बदलूंक ताणें हें पावल फुडें मारलें. आनी जेन्ना तो हे संस्थेन भितर सरलो तेन्ना ताणें आपल्या चौगा भावांक आपल्या बरोबर व्हेले. त्याच बरोबर म्हणटात 2 डझन तरी आपल्या इश्टांक घेवन तो हे संस्थेन भितर सरलो. शेकी ताची आवय मरोन ताचो बापूय लेगून हे संस्थेन भितर सरलो. ताचें एक खाशेलेपण म्हणल्यार गरीबसाणेन आपलें जिवीत तो जियेलो आनी आंकवार मारीचो खूब मोग आनी देवसांव ताका आसलें. तुरायच्या मिसाच्या बलिदान वांटो घेता आसतना ताचें असलें जिवीत आमी आपणावंक आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेंत देवाक मानता ते भाशेन वांटो घेवचे खातीर हे वेळार सगले आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. आमच्या पातकांचो आमच्या चुकीचो हे वेळार आमी उगडास करुया. आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजो हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट हातारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडो ह्या पासो बाग्यो सदांच जावं बरें सगल्या देवदूताक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. So
मातुया भोव पवित्र आनी मोगाळ बाबा मोतादिपोती बेर्नादाचे काळीस तुज्या घोराचो मान राखचे आशेन लासताले आनी असो तो तुजे पवित्र सोबे मोदें जोळटो आनी पोरसोडीत दिवो जावंक पावलो तेच सुरबेन बोल्लोले गुरू आमच्याय काळार तुजे पवित्र सोबेक फावो कर आनी तांचे जतनाय काल आमी सोमेस्त उजवाडाची भुरगीं कशीं जिवंक आमकां आदार दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपडा जियेता राज सोड चलयता सासनाच्या सासना आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप देवदूतान म्हाका उदेंतीक फुडो करून आसलोल्या दारवंट्याशी वेलो उदेंतीक तावन इस्रायलाच्या देवाची मोहिमा येता ती हांवें देखली तिचे बरोबर सोमदिराचे गाजे सारको एक आवाज आयलो आनी ताच्या वैभवान प्रितूम परजोली शाराच्या निसंतोणाक आयलोलो तेन्ना हांवें दर्शन पळयलें त्याच दर्शना भाशेन हें दर्शन तशेंच केबार नदीचे देगेर देखलोले तें दर्शन तसलेंच तेन्ना हांव जमनीर सरपटलो सर्वेस्पराची मोहिमा उदेंतीच्या दारवंट्यांतल्यान देव मंदिराशी आयली तेन्ना ओतम्यान म्हाका वयर उबारलो आनी भितरल्या आंगणान व्हेलो सर्वेस्पराच्या मोहिमेन देव मंदीर भरलें तें हांवें पळयलें एक मनीस म्हजे बगलेक उबो आसलो मंदिरांतसून म्हजे कडेन कोण एकलो उलयतालो तो हांवें आयकलो ताणें म्हाका म्हणलें मनशाच्या पुता हो म्हज्या शिवासनाचो जागो हे स्वातेर हांव म्हजे पांय दवरतां इस्रायेलाच्या पुता दुवा सांगाती हांव हांगा सासणाक रावतलो देवाचे उतोरें देवाचे उपकार आमचो जबाब जावन दी सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशान वस्तली म्हणुया सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशान वस्तली सर्वेस्पर सांगता तेची दिवन आयकता खरेंच शांतीची खबर देव सांगता आपले परजेक आपल्याक भक्तांक सगल्या काळजान आपणाशी परततल्यांक शांती ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशान वस्तली जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशान वस्तली मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात न्हीद आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात विस्वाशीपणान भुमींतले उपजतले आनी सर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशान वस्तली सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोल पिकाळ न्हीद चलून येतली ताचे मुखार ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशान वस्तली उद्गाराक उबी रावया Solvesporak, 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 एकलोच तुमचो बाप स्वर्गार आसा तो आनी क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू Solvesporak, 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 solvesporak,
Survespor तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसू मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या लोकांनी आपल्या शिसा कडेन उलोवन जेसून म्हणलें मोइसेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिसेव बसल्यात म्हणटोच ते तुमकां सांगतात तितलें तुमी करात आनी पाळात पूण ताच्या कर्तुबा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात जोड आनी तोळू नसो तसलीं ओशीं ते बांदतात आनी हेराच्या बुसांचेर घालतात पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लायचें ना मनशाक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो करणयो करतात देखून मोंतरा पोतराची पोतरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्राचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात जेवणाक पयल्यो सुवातो देवस्थानांनी पयले वयले जागे तिट्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आस रूच पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारू म्हूण आशूं नाकात कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण संवसारांत कोणाकूच आपलो बाप म्हणूं नाकात कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच कालतो जाता ताका देव उंच काडटलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता मुगाचे इस्तानो सेंट फ्रांसीस ऑफ सेल्स हो एक व्हड सात आमचे पवित्र सुबेन आनी जेन्ना तो मरणाचे तोणेर पावलेलो तेन्ना थोड्यो माद्री भयणी ताचेशी आयल्यो आनी ताणें म्हणलें जरी तर आमी आमचें जिवीत न्हवसरूंक जाय आमची संस्था आमी न्हवसरूंक जाय जाल्यार एक शिकूण आमकां सांग तो शिकूण जो आमकां गरजेचो आनी बाबूनो तो जाणटो जाल्ल्यान ताचे लागीं उलोवंक जायनासलें आनी ताणें कागद मागलें आनी त्या कागदाचेर ताणें हो शिकूण बरयलो आनी तो शिकूण म्हळ्यार ल्हानविकाय ह्युमिलिटी जरी तर तुमकां तुमच्या ही संस्था तुमी बदलूंक सोदतात बऱ्यो माद्री तुमी जावंक सोदतात जाल्यार एक शिकूण गरजेचो तो म्हळ्यार ल्हानविकाय बाबूनो आज आमी हे मॅथ्यू चॅप्टर 23 हातले आमी हे शुभ वर्तमान घेतलां आनी हातून जेजू फारिसेवान धर्मशास्त्राची खोर उतरां तांकां तो वापरतलो आनी अशे फारिसियो आनी धर्मशास्त्री सोजमताले खूब गोरवान भरलोले आनी ते अशें म्हणटाले जरी तर दोग मनीस स्वर्गार पावले जाल्यार तातूंतलो एक आसतलो तो म्हणल्यार फारिसियो इतले तांचे भाव चिंतप आसलें दे आर थिंकींग अबावट देमसेल्फ आपूण सोपूर्ण म्हूण ते सोजमताले आनी ह्याच खातीर ते म्हणटाले जरी तर दोन मनीस स्वर्गार पावले तातूंतलो एकलो आसतलो तो म्हणल्यार फारिसियो आज बाबूनो जेजू ह्या फारिसेवाची फूग आमी ताका म्हणटा द इस्ट ऑफ द फॅरिसीज वॉज ह्या प्रायड आनी हाचे विशीं उलोवन जेजू म्हणटा हे फारिसेव धर्मशास्त्री सांगतात तितले तुमी करात पूण तांचें जिवीत तुमी आपणाय नाकात कित्याक ते एक उलयतात पूण करतात तें बोलतेच आनी कांय वस्तू जेजू ह्या शुभ वर्तमानान वापरता तो म्हणटा देखून मोंतरां पोतराची पोतरां ते रुंद रुंद करतात ही मोंतरां पोतराची पोतरां म्हणल्यार कितें काय मोंतरां पोतराची पोतरां म्हणल्यार द फायलॅक्ट्रिक्स म्हणल्यार बाबूनो जेन्ना हे जुदेव वापरताले देव क्यूब लायक स्ट्रक्चर्स ते आपल्या तकलेर नाजाल्यार हाताचेर ते बांदून दवरताले उगडास करूंक जेन्ना देवान इस्रायल पोरचेक इजिप्तांतली भायर काडली आनी हो उगडास कसो आमी बेबितीन वापरता ते भाशेन ते ही पोतरां आपल्या तकलेक नाजाल्यार हातीक ते बांदताले आनी फारिसेव
ही पोदोरां रुंद रुंद करीत आसले म्हणल्यार लोकांक दापोवंक आपूण देवाची कितली भोक्ती करतात ते. दुसरे ते वापरतातले म्हणल्यार आंगोसराचे गोंडे ते लांब लांब करताले. गोंडे म्हणल्यार बाबा द टेसल्स म्हणल्यार जायते फावटी आमी पोड्ड्याक शेवटाक आमी ती सुतां लांबयतात ते भाशेन हे तांच्या आंगोसराक असले गोंडे ते करताले. आनी हे गोंडे तांचे लांब लांब जायत वेताले. आनी हे गोंडे हे इस्रायलीत लोक कित्याक बांदताले? उगडास करूंक देवाच्या 10 मानामेंताचो. आनीक ह्यो वस्तू ते पोदोरां रुंद रुंद करताले, गोंडे लांब लांब करताले, जेवणाक पयल्यो सुवातो सोदताले, देवस्थानांनी वयले वयले जागे आपल्याक गुरू म्हणून ते घेताले. तांचे भाव भयणो ल्हानविकाय तांच्या जिवितांतली सारकी काबार सरली. आपूण व्हड म्हूण ते सोसमताले, आपूण प्रमाणीक म्हूण ते मानून घेताले. ह्याच खातीर भाव भयणो आज जेजू तांच्या ह्या तोंडार ही उतरां मारता. म्हळ्यार तांणी आपल्या जिवितांत ही ल्हानविकाय भितर काडूं. ह्याच खातीर भाव भयणो आयच्या दिसाक ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना आमच्याच जिवितांत आमी आमकांच प्रश्न करुया. एम आय युजींग माय स्पिरिच्युएलिटी टू बोस्ट अबावट माय सेल्फ? म्हळ्यार हांव जर सगळी मागणी करता, देवस्सांवां करता, पूण ही देवस्सांवां हांव वापरता हांव संपूर्ण म्हूण दाखोवंक, हांव दुसऱ्याहून बरो म्हूण दाखोवंक हांव हें वापरता काय? दुसरे सुवातेर भाव भयणो भाग्योंत आगुस्तीन आमकां उगडास करतलो. इट वॉज प्रायड दॅट चेंज्ड एंजल्स इंटू डेमन्स, बट इट वॉज ह्युमिलिटी दॅट ट्रान्सफॉर्म्स मेन टू एंजल्स. तर भाव भयणो आयच्या दिसाक ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत ही ल्हानविकाय आमी आपणावंक, जेजू भाशेन आमी ल्हानवीक दुलोप जावंक ह्या आल्तारार उड्या सरपान येतल्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. पेटोवणे वेळार गायन गावया C15 देवा उतर आमी घेतला, पेज 34. C15 पेज 34. सगळीं उबी रावया. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नवे आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर. भोव व्हडत्या देवा, पवित्र सुबेंत एकवट आनी शांती सांबाळूंक बारी वावुरलेल्या भाग्योन बेर्नाद मोतादिपोतीचो उगडास करून ही एकवटाची आनी शांतीची बोली आमी तुका समर्पिता. पवित्र सुबेंत उपजतात त्यो फुटी आनी भेद हे बोलये वरवीं काडून उडय आनी तुज्या मोगाच्या एकवटान आनी शांतीन आमा सोमेस्तांक सांबाळ. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सवे असो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बघता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुकण्याच्या दादल्याक आनी बायलांक उपसून
दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा गरज पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच पुरे जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगत्याची कास नव्या आनी सासनीक कोराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदगार दिवन बाबडताचो गोड परगोटया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जन्मपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो हांव भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रोगो शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगती बागेवन सुजे तिचो पुती बागेवन धर्म दिता बागेवन सुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन सगळीं सांगातान दीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां आमकोस आनी आमकां तारणेन परत दिवं नाका
पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवळ दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाऱ्या जेजू क्रिस्ताचे आनीक आमी बोरवाशन नदरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाकलो सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पोतमी आनी मोहिमा तुजीच ससण्याच्या ससण्यान सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता रासवड चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सुद्दां काल तुमची सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त प्रसादा वेळार गायोन गावुया D42 तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू पेज 71 D42 पेज 71 तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्याक भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्याक भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासान ओरोनांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाक विकार ओरोनांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाक विकार तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्याक भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्याक भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या
सगळे आमी उबी रावया प्रार्थुया प्रितीच्या बाबा भाग्यवंत बेर्नादाच्या गुणा पासून तुका वाकाणून सुर्गीचें जेवण आमी घेतलां तुज्या भोगताची देख घेवन आमी उर्बेस जाल्या ताची शिकवण घेवंक आमी तुजे जाणवायेन बरोवन आनी जेजूच्या मोगान आमची काळजां ओदीक ओदीक लासूंक हो दिसपटो गिरास आमकां नवी गोठाय दीत राव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बाबूनो फाल्यां आमच्या कोणसाची परब मिसां 6, 7, 8 आनी पोरबेचे मीस 10 वाजता 9:15 वाजता कोणसाचेर आशिर्वाद सांजेर पोरबेच्या निमतान तियात्र आसतलो कोणेनूय टिकेटी घेवंक ना ह्यो टिकेटी आतां मीस जाल्या उपरांत भायर मेळटल्यो घेवंक आमी मागता सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं तुमचे सवे आनी सर्व पदवेता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन गावया F18 सांगातान चलुया पेज 94 F18 पेज 94. Sukli